वर्ष जाले पणजेच्या अटल सेतूचेर पडपाक लागली फोंडकुलां। गोंयच्या रस्त्यांची जाली सामकीच अवतिकाय। सरकार करिना कसल्योच कारवायो। लोक विचारतात सायबा कितें चल्ला। गोंयांत बेकायदेशीर वेव्हारांची माळ चालूच। चांद्राय काडपाक लागल्यार बेकायदेशीर रेंव सरपंचाचोय हात आशिल्ल्याचो चल्ला आरोप। पूण सरपंच म्हणटा हांव तो न्हूच। पावसान रचलो गोंयांत इतिहास। अंदू जाली 412 सेंटीमीटर पावसाची नोंद। पोरू परस अंदू 41% चड प्रमाणात जळलो। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत अंदू 412 सेंटीमीटर पावसान हजेरी लायली। ही एक इतिहासीक नोंद म्हणची पडटली। पोरू परस अंदू 41% चड पावस झडला। गोंयांत पावसाळो फुडल्या 5 दिसांत उलगता, पूण हवामान खातें सांगता सप्टेंबरा मेरेन पावस गोंयकारांक चिप्प करतलो। फुडल्या 5 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सेगीत पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान गोवा 365 कडेन अदमास उक्तायला। कांय सुवातांचेर जाल्यार घोग्यांनी पावस पडो येता। फाटल्या 48 वरांत मुरगांवां 8 सेंटीमीटर, फोंडें आनी सांग्यां 6 सेंटीमीटर, जाल्यार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातांनी 2 ते 3 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। पळयात हवामान खात्यान उक्तायल्लो अदमास। Highest rainfall was reported from Marmugao, which was 8 centimeters. That is the only station which reported heavy rainfall. Then Ponda reported 6 centimeters. Dabolim reported 5 centimeters. Kitwam and Sangam reported 4 centimeters each, and all the other remaining stations reported 2 to 3 centimeters of rainfall. Now this rainfall makes the total state average rainfall for southwest monsoon season to a value of 412 centimeters. This 412 centimeters of rainfall is 41% higher than the normal value for this season up to now, and this is the highest seasonal total state average rainfall recorded as per the available data. The highest value of seasonal rainfall total was 408 centimeters, which was recorded in 1961. Then the third highest as per available data was recorded in 1970, which was 401 centimeters. Then it was in 2019, which was 394 centimeters. So in short, with almost 5 days remaining for monsoon season period to end, Goa's state average rainfall for southwest monsoon 2020 has already marked the highest value of rainfall as per the available data. 2020 becomes the southwest monsoon season which has reported the highest ever rainfall. Now regarding the weather for coming 5 days, there is a trough that is passing from south Madhya Maharashtra across interior Karnataka. So this trough can provide light to moderate rainfall at almost all stations over Goa, and there is possibility of isolated heavy rainfall. That means rainfall exceeding 6 centimeters is possible at 1 or 2 locations over North and South Goa district. In the coming days, that is from tomorrow onwards, there are no heavy rainfall warnings. There are no fishermen warnings from today onwards for the coming 5 days. We would request that public be updated from our website and as well as from social media platforms in case there is any change in weather and warnings, that will be updated as and when available. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार। फाटल्या 24 वरांत 86,052 कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या। 1,141 जणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। देशांतलो कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 58,18,517 चेर पावलो। देशांत सद्याक 9,70,116 दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात। आतां मेरेन 47,56,164 जणांनी कोरोनाचेर जैत जोडला। गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 30,000 वयर पाविल्ल्यान राज्यांतल्या 2% लोकांक कोरोनाचो बाधिकार जाल्ल्याचे दिसून येता। भारतांत एकाच दिसात 86,052 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या।
फाटल्या 24 वरां भितर 1141 जाणांच्या मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 81,177 जाण बरे जाल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 58,18,570 पावला. एक्टिव्ह केसींचो आंकडो 9,70,000 जाला जाल्यार 47,56,164 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आनी देशांतली ही कोरोनान पिडिल्लीं 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 12,82,000 पावला. आंध्र प्रदेशात 6,54,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. 5,63,000 हो तामिळनाडूंतलो आंकडो. कर्नाटकांतल्यो केसी 5,48,000 जाल्यात जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 3,74,000 पावला. संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 3 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,24,00,000 पावल्यात. 9,87,000 लोकांक मरण येयलां जाल्यार 2,39,00,000 बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान पिडिल्ले हे 5 देश. अमेरिकेंतलो आंकडो 68,28,000 पावला. 58,18,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर पावला. ब्राझिलाचो आंकडो 46,59,000 जाला. 11,28,000 हो रशियेंतलो आंकडो जाल्यार कोलंबियाच्यो केशी 7,90,000 पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचो नियाळ घेवपाची मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमेत आयज पळोवपाक मेळटली ती गाजोवाजो करीत बांदिल्ल्या अटल सेतूची अवतिकाय. हय, हो सेतू बांदून चड तेंप जावंक ना तरीकय ताची अवतिकाय जाल्या. गोंयच्या रस्त्यांची सदांच रड. पळयत तो रस्त्यांक आनी तो करप्यांक गाळी दिता. कारणें तशेंच चडशे रस्ते वर्सभरा भितरच व्हांवून गेल्यात, फोंडकुलांनी भरल्यात, नेमल्यात, कितें आनी कितें. गोवा 365 सरकाराचे नदरेक ही अवतिकाय हाडून दिवपाची मोहीम सुरू केल्या. दस्तूर खुद्द गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान वयतल्या रस्त्यांची कितें अवतिकाय जाल्या पळयात. हो अटल सेतू आनी सेतू वयली ही फोंडकुलां. इतले बेगिना अटल म्हणिल्ल्या सेतूची अशी अवतिकाय कशी जावची? आसा जाप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिहार विधानसभेची वेंचणूक 3 पावंड्यांचेर जातली. वेंचणूक आयोगान जाहीर केला. 28 ऑक्टोबराक वेंचणूक सुरू जाता. 28 ऑक्टोबर, 3 नोव्हेंबर आनी 7 नोव्हेंबर अशा 3 टप्प्यांचेर ती जातली. मतां मेजल्या उपरांत 10 नोव्हेंबराक निकाल जाहीर करतले. 243 वांगड्यांची विधानसभा 29 ऑक्टोबराक सोंपता. राज्यांत आचारसंहिता लागू जाल्या. मतदानाच्या पयल्या टप्प्यांत 71 मतदारसंघांतल्यान आनी 16 जिल्ल्यांतल्यान मतदान जातलें. दुसऱ्या टप्प्यांत 94 मतदारसंघ आनी 17 जिल्ल्यांतल्यान वोटींग जातलें. आनी तिसऱ्या आनी निमण्या टप्प्यांत 78 मतदारसंघांनी आनी 15 जिल्ल्यांतल्यान मतदान जातलें. राज्यांत 72.9 दशलक्ष मतदार आसात. वेंचणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्वां. मतदानाचो वेळ एका वरान वाडयला. कोविड-19चे दुयेंती निमणे कडेन मतदान करतले. मतदाना वेळार समाजीक अंतराचे भान दवरतले. We will be closely monitoring such activities and such posts and shall take action appropriately. You know that Commission has a full-fledged sweep division, and this time the emphasis shall be on safe elections and COVID-19 safety awareness programs, beside increasing voter turnout and ethical as well as informed decision making of the voters. Comprehensive use of print media, electronic media, radio, digital media and traditional outreach methods of voter awareness are being taken up to inform, facilitate and motivate voters. With all comprehensive arrangements made at the polling station, we hope that people, the ultimate arbiters in the democracy, shall participate with full enthusiasm, and the voter turnout will be more than the previous elections. The Commission, as always, will deploy sufficient number of general, police and expenditure observers in order to keep a close watch at every stage of the election process and ensure a free and fair elections in every sense of the term.
If required, as I said earlier, special observers will also be deployed for expenditure monitoring and any other law and order contingency, etc. Mobile services. Before I finally move on to announce the schedule for Bihar Assembly elections, I would like to tell you that the Commission took various factors into consideration while deciding the election schedule. Elections entail large-scale deployment and movement of security forces from various parts of the country, and we try to minimize their movement over long distances. This is both to reduce their body fatigue as well as to kind of reduce the travel time, etc., and make them feel fresh after a day or two of rest for the election duties. The prevailing COVID situation and necessity of social distancing was also kept in mind. Care was taken that the period of elections is not unnecessarily prolonged. Hence, we have shortened the period of conduct of elections and reduced the number of phases. आयोगाची मार्गदर्शक तत्वां 80 वर्सां परस चड पिरायेच्या मतदारा खातीर पोस्टांतल्यान मतदानाची तरतूद 7 लाख हँड सॅनिटायझर्स 46 लाख मास्क 6 लाख PPE किट 23 लाख हँड ग्लोव्जचे जोड आणि 6 लाख 7,000 फेस शिल्डांची तरतूद. वेंचणुकेचे वेळापत्रक. पयलो पावणो. राजपत्राची अधिसूचना काडटले 1 ऑक्टोबराक. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 8 ऑक्टोबर. छाननी 9 ऑक्टोबराक. अर्ज फाटी घेवपाचो निमणो दीस 12 ऑक्टोबर. मतदानाची तारीख 28 ऑक्टोबर. मतां मेजपाचो दीस 10 नोव्हेंबर. दुसरो टप्पो. राजपत्र अधिसूचना जाहीर करतले 9 ऑक्टोबराक. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 16 ऑक्टोबर. छाननी 17 ऑक्टोबर. अर्ज फाटी घेवपाचो निमणो दीस 19 ऑक्टोबर. मतदान 3 नोव्हेंबर. मतां मेजपाचो दीस 10 नोव्हेंबर. तिसरो टप्पो. राजपत्र अधिसूचना जाहीर करतले 13 ऑक्टोबराक. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर. छाननी 21 ऑक्टोबर. अर्ज फाटी घेवपाची निमणी तारीख 23 ऑक्टोबर. मतदान 7 नोव्हेंबर. मतां मेजपाचो दीस 10 नोव्हेंबर. गोवा 365 ब्युरो. कुटबन जेटीवेल्या नुस्तेकारांचे हाल चल्ल्यात. पावसात न्हंयच्या तोंडार रेवेचे दोंगर आणि वणटी तयार जातात. नुस्तेकारांक नुस्तेमारी करपी बोटी दर्यांत व्हरपाक मेळनात आणि सुकतेच्या वेळार भायर व्हेल्ल्यो बोटी परत हाडपय कुस्तार जाता. यो वच करपाचे ते फकत भरतेच्या काळात. दर्याच्या ल्हारां बरोबर व्हांवत येवन जे रेवेचे दोंगर तयार जातात ते आडावपा खातीर राखणे वणत बांदून दिवचे नुस्तेमार सरकारा कडेन मागतात. न्हंयच्या तोंडार जातले रेवेचे हे दोंगर उसपावपाचे यत्न निश्फळ जाल्यात. साळा न्हंयचे रेवेचे दोंगर नुस्तेमारी करप्यांक कसल्योच हालचाली करपाक दिनात. सुकते वेळार नुस्तेमारी करून येवपी बोटी परत हाडटना अडचणी येतात. प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें थिंगा आतां सँड बार्स पळय आतां उदकाचे आनी बोटी जाय त्यो बोटी भितर वताय आनी भायर सावन भितर येवपा मेळना. फूल टाय आहल्यार फूल टाय आहल्यार तुगे भितर बोट भितर येवपा नाल्यार भांगा जोर ते भितर येवपा येना. भायर सावन भितर येवपा येना ना म्हळ्यार भितर सावन बोट भायर वचपा जायना. आनी प्रॉब्लेम अशें सँड बाराचें आतां ब्रेक वॉटर तो पयलीं केल्लें नाल्यार पयले सावन रेडी केल्लें जाल्यार हें तो आमकां पोजिशन जायना आसलें. एक्सप्लोरेशन जायना आसलें. आतां गेले त्या वर्सा प्रॉब्लेम जालें. एक 2 वर्स पयलीं 3 बोटी बुडल्यो अशें करून उदका लागून ते बोटी तांकां मागीर करंटाची घुंवन वसाडीचेर हे जावन वयर पडोवन ते 3 बोटी बरें जालें. कॅज्युलिटी कांय जालें ना. ते रिटर्निंग वॉल बांदूं जाय तेका. रिटर्निंग वॉल म्हणून ब्रेक वॉटर करपा जाय. आखें ब्रेक वॉटर करपा जाय. सो हे गेले ते पाटी काम चालू केल्लें. इतलें क्रोज ऑफ रुपीज स्पेंड करून तें सामान हाडलें पयलें. हाडून दवरलो कोणी आसता कोण तरी एकलो कोर्टान गेलो मनीस एकलो आनी तें काम बंद उरलें. आनी म्हाका तें अशें करून बेगीन जाल्या बरें. तोंड बांधले जाल्यार सबंद मळा पासून ह्या लोकांक न्ही आनी ह्या पारंपरीक लोक त्या गव्हर्मेंटा कडेन पांया पडटलो की हे बरें केलें कित्याक आमकां धंदो चलोवंक मेळटलो. हे गांवचे लोक म्हणाले आमकां खरीच त्रास जाता ते काडटाले काडून अशें दिसलेले. थोडे तो विचार ते थोडे तो ओपोज आसलो तेन्ना आमी तांकां समजयलें जातालें जावं न्ही. पूण तेन्ना काडून कांयच फायदो जालो. पयसो फुकट गव्हर्मेंटाचो गेलो. कोट्यान रुपये कोट्याचे कोट्टे फुकट वयता. पूण आतां ते येयले जाल्यार आमी कशेच म्हाका दिसता गांवाचे लोक कशे तेंकां तें काम करूं दिवचे ना. गोवा 365 खातीर बेतलांतल्यान रमेश नायक रावत.
गोंयांत बांदकाम कामगार कल्याण बोर्ड आणि कामगार खात्याचे लेखापालावरवीं लेखा परीक्षण जावचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन मागला. कामगार कल्याण निधीत जाल्ल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणाचेर लोकायुक्तान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण एनसीबीन एफआयआर नोंदवून चौकशी करची अशें तांचे मागणें. गोंय बांदकाम कामगार कल्याण मंडळ आणि कामगार खात्याचे लेखा परीक्षण जावचे हे खातीर गोवा फॉरवर्डान लेखापालाक निवेदन भेटयलें. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ह्या आदी गोंय बांदकाम कामगार कल्याण निधीत घोटाळो जाल्ल्याची कागाळ लोकायुक्ता कडेन केल्ली. की आमी गोंय साल्वार करपाचें. गोंयांत जे पब्लीक वेल्थ जी आसा ती काबार करून सरकाराक दिवची न्ही. आनी सरकार पॅन्डेमिकाच्या नांवान सगळें पॅरलायज जालां ते एक्सक्यूज घेवन लुटींग स्कीम सरकाराची चालूच आहा. असले जे प्रिन्सिपल अकाउंटंट जनरल वीच कम्स अंडर द CAG हांचें कर्तव्य जाता की गोंयांत हें जें करप्शन चल्लां ताजेर निर्बंध हाडचो, ताजेर ऑडिट जावचें आनी दूध का दूध पानी का पानी सगळें क्लियर जावचें. एंड दे हॅव प्रॉमिस्ड अस दॅट दे वील मेक एन ऑडिट एंड दे वील एक्सपोज इफ देर इज करप्शन. वी वील क्रिएट एन ऑल्टरनेटीव टू दीस करप्ट एंड कॉम्युनल गव्हर्मेंट. देर इज ह्यूज करप्शन गोईंग ऑन. प्लॉट्स आर ऑलरेडी बींग रेडी टू बी सोल्ड. जे पयशे प्लॉट पडते घेतले SEZ प्रोमोटरा कडच्यान ते पयशाचे सौदे आतां चालू आहा. हे गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन ती एपेक्स बॉडी सरकाराचेर चार्ज करता. हांव डिमांड करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की सरकारान ताचेर क्लॅरिटी दिवची. कामगारांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर लेबरनेट आणि कामगार कल्याण मंडळा मदीं कबलात. लेबरनेटान 14,282 मदले कांय कामगारांक प्रशिक्षण दिलें. कामगार आयुक्त सांगता 7,812 कामगारांक प्रशिक्षण दिलां. गोवा फॉरवर्डान लोकायुक्ता कडेन कागाळ केल्ली. लोकायुक्ताक हातूंत घोळ आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. आदेश जारी करून एफआयआर नोंदवपाची सुचोवणी दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चांद्रा चलिल्ल्या बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकारा विरोधात थळाव्यांनी उबे रावपाचें थारायलां. बंदर कप्तान खातें आनी हेर संबंदीत खात्यांक कळीत करूनय बेकायदो चलतल्या रेंवेच्या वेवसाया कडेन आडनदर चल्ल्या. थळाव्या सरपंचाचोय तातूंत हात आशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी करपाक सुरवात केल्या, पूण सरपंचान हो आरोप भायर आयला. 2018 सावन थळावे संबंदीत यंत्रणे कडेन हे बाबतीन कागाळी करीत येयल्यात. मामलेदाराक कळयलें, पोर्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी पुलिसां कडेनय कागाळी केल्यो. साबार कागाळी करूनय हे वेव्हार चालूच आसात. थळाव्यांक कितें म्हणपाचें आसा पळयात. आय थिंक 1916 सावन हांव हें करीत आहा. कंप्लेन केली आनी ते हें केलें, कांयच एक्शन ना. एक फावटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ते 4 बोटी दवरल्यो. हेजेर हें आहा बोटी दवरल्यो म्हणून. कितें काय म्हळ्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान फायन गायले, बोट सोडल्यो. मुगे दोनी सायडीन प्रॉपर्टी आहा, ते रिव्हरा ब्रँच कोडे आहा, दोनी सायडीन मुगे प्रॉपर्टी आहा. तेमी आतां एक कोंड भितर वयता ते हितूक पोंदा पोस्ट काडला. आतां ते देंवन येता सगळें, मुगे बांद बी सगळे वयतले. सो तुमी एका आनी कोणाक कंप्लेन केल्या हेजेर? हांव आनी कोणे केलें तें म्हाका खबर ना. कलेक्टरा केलें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा केलें, सगळे कंप्लेन करीत आहाय. तेमगे रिप्लाय येताय, तुमच्या मामलादारागे हें येता, पुलिसी घडयता, पुलिसी हें दिता, तूं वचोन हें करयाय. कोण हें करना. जाल्यार बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या वेवसायांत घुस्पलां हो थळाव्यांचो आरोप चांदोरच्या सरपंचान फाफूडून उडयला. आयकात ताची बाजू. 3 to 4 वर्सांनी हे इलिगल मायनर सँड मायनिंग चलतात चांदोरच्या गांवांत आनी आमच्या नेबरींगच्या गांवांत. आनी आमी जायते कंप्लेन केल्यो. हांवें मुगे फायल हाडल्या हिंगा. वी हॅव रिटन टू द मामलादार, वी हॅव रिटन टू द कलेक्टर. हांवें रिसंट एक लेटर बरयलें हांवें 26/6/2020 अगेन द सँड मायनिंग कंप्लेन येयलोली. आमी बरयल्या, बट नो एक्शन हॅज बीन टेकन. आज कितें जालां, टॉप टू बॉटम इनवॉल्व आहा हितून आनी ब्लेम येता सरपंचाचेर. आय नो थोडे म्हयने पयले सोशल मिडियाचेर घायलोले की सरपंच इनवॉल्व आहा म्हणून. आनी थोडे मुगे ऑपोजिशनान ते विडियो केलो. बट हांवें ताका सांगलोलें, आय टोल्ड देम आय चॅलेंज यू टू प्रूव माय इनवॉल्वमेंट. आज तुका कोणा मुखार येयलो ना. कित्याक तो एक फेक ID केलोली आनी फेक मनशान
मुगे नांव बेडे करपाक गायलोले सो आज चांदोचे गांवचे लोक जाणा कोण म्हाका ओळखोन जाणा की हांव एक एंटी करप्शन मनीस म्हणून करप्शन म्हणटा मुगे लायफान केन्ना ना आज थोडे भुरगे कमेंट मारताय की सरपंच लुक इन टू द मॅटर सरपंच हेच करपा जाय आय एप्रिशिएट देयर कन्सर्न फॉर द विलेज आय एप्रिशिएट देयर कन्सर्न फॉर गोवा बट कमेंट मान फायद ना वी हॅव टू कम टुगेदर ऑन ग्राउंड वर्क्स तुम्ही तो रिंगा नाय तर तुमगे कोण फॅमिली इन्वॉल्व करपा जाय तुम्ही आज 5-4 वर्सां जाली हांव सरपंच आसोन इलिगल सँड मायनींग जाता आमकां 4 कंप्लेन येयले 4 वर्सांनी सो दीस इज नॉट अ वे आमकां कंप्लेन्स येता तितले आमी लोकांक एकठांय करपाक शकताय आनी म्हाका दिसता हें इलिगल सँड मायनींग बंद जावपा जाय आय आस्क द गव्हर्मेंट आय बॅक टू द गव्हर्मेंट टू स्टॉप दीस इलिगल मायनींग बिकॉज आज हें इलिगल मायनींग जाता जाल्यार सांगता भाशेन हें बांद आमी सगळे कोसळटले आनी इट कॅन बी फ्लडेड गोवा 365 खातीर चांदोरच्यान रमेश नायक रावत. निकत्याच पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसात झाडावयल्यो सुपाऱ्यो झडिल्ल्यान फोंडेच्या शेतकारांक लुकसाण सोंसचें पडलां. कुळागरांतल्यो सुपाऱ्यो पडून पेड्ड्यार जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची शेतकारांनी मागला. सेगीत पडिल्लो पावस आनी वाऱ्याक लागून फोंडे म्हालांतल्या शेतकारांचे सुपाऱ्यो झडून पडिल्ल्यान तांकां 90% लुकसाण जाल्ल्याचें कुळागरवाल्यांचें म्हणणें. सेगीत पावस पडिल्ल्यान सुपाऱ्यो पिकच्या आदींच झडल्यो. ह्या सुपाऱ्यांचो आतां कांयच उपयोग ना. आदींच काचकार सुपारीवाल्यांची स्थिती बिकट आसा. तेतून हें लुकसाण सरकारान हे लुकसाणी कडेन गंभीरतायेन पळोवचें ते मागतात. ह्या अंदू पावस मोठो चड पडल्या कारणान सगळी सुपारी हेल्थी सगळी जमनी पडली आनी हे सुपारीचो आतां वेल्यू कांयच ना. हे सुपारीचे वेल्यू ना म्हणजे आमकां अंदू सामकें नुकसाण जातलें. आतां हे सुपारीचे आमकां गव्हर्मेंटान कितें दिवपाचें जाल्यार दिवपाचें ना जाल्यार कांयच फायदो ना. पावस भरपूर पूर्व पावस पडलो तेजे पेक्षा चड पडलो आनी ह्या वर्सा चड सुपारी गळी आनी काम बाम करपाक एक मजेशी ना उमेद ना म्हणून आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां खंय तरी हेल्प कराय. सबंद सुपारी गांवांतली जी कुळागरां आसा गोंयांत ती सुपारी सगळी सुपारीच्या मुळांत येवन पडल्या झाडार आसपाची पळोवपाक वायट दिसता. म्हणजे तो जो 5वो बेडो आसा तो सकयल पडिल्ल्या कारणान ताज्या आनी कांयच ना कारण तो 5वोच उरना. तातूंतल्यान कितें मुखार जातलें हांव आत्तां सांगूं शकना. अशीच परिस्थिती बाकीच्या गोश्टींची आसा. भाजीची तशीच आसा. मळे घातिल्ले तेयी तांचे तशेंच जाले. फुलांचो धंदो करता तांची परिस्थिती बिकट आसा कारण जी फुलां लोक काडटाले बागायतीन ती फुलां खपना गोंयांत. देवळां कडेन जे लोक बसून सगळो धंदो करतालो किंवा जी लग्नां बाकीच्यो गोश्टी आसताल्यो ताका लागून त्रास. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान 2019-20च्या उत्कृष्ट खेळगडो पुरस्कारा खातीर दादल्यामदी गुरप्रीत सिंग संधू आणि बायल खेळगड्यामदी संजूची निवड केल्या. गुरप्रीत सिंग संधूक पयलेच खेपे हो पुरस्कार मेळ्ळा. सुब्रत पॉला उपरांत हो पुरस्कार मेळोवपी गुरप्रीत दुसरो गोलकीपर. इंडियन सुपर लीग आणि आय लीग पंचांची मतां विचारात घेऊन तेची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड केली. 28 वर्साच्या ह्या खेळगड्याक पोरू अर्जुन पुरस्कारय फावो जाल्लो. बायल पंगडात संजूचो उत्कृष्ट खेळगडी म्हणून भोवमान जाला. 2019-2020ची उदेंती खेळगडी म्हणून रत्नबाला देवीचो भोवमान केला. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे तांत्रिक संचालक इसाक डोरूचो सल्लो घेऊन बायलांच्या राष्ट्रीय पंगडाची मुख्य प्रशिक्षक मेमोल रॉकिन ह्या दोनूय खेळगड्यांची पुरस्कारा खातीर निवड केली. दादल्यांच्या पंगडातलो मध्यरक्षक अनिरुद्ध थापाचो 2019-2020 वर्साचो उदेंतो खेळगडो म्हणून भोवमान केला. इंडियन सुपर लीग आणि आय लीगांतल्या पंचांची मतां विचारात घेऊन ताची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड केली. वर्सांतलो उत्कृष्ट खेळगडो गुरप्रीत सिंग संधू, उत्कृष्ट बायल खेळगडी संजू, उदेंतो दादलो खेळगडो अनिरुद्ध थापा, उदेंती बायल खेळगडी रत्नमाला देवी, उत्कृष्ट वांगडी पंच पी वयराम मुथू, उत्कृष्ट पंच एल अजिक कुमार मेटेई. मुळाव्या प्रशिक्षण कार्यक्रमा खातीर पुरस्कार पश्चिम बंगाल. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आणि सांबाळात भलायकी तुमची आणि शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.